ओजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्विसपूर अशें म्हणटा, इस्रायल पोटची सर्वीस परात तुमच्या देवा चडशी पोट्टून येयात. तुमच्या खोटेपणाकूच लागून तुमचें जाल्लें घडटान. खोदी दुखीची उतरां घेवन सर्वेस्पराशी पोट्टून येयात. ताका म्हणात, आमकां नव्यान सूख मेळच्याक आनी आमचे ओंटांनी आमी तुका वाखाणणेची भेटोवणी करच्याक सगल्या आमचे खोटेपण काडून उडय. आसिरेच्यान आमची सोडवण करूंक जायना. घोड्यांचेर आमी चडून बसची नाव. देव म्हणून पाचाची नाव. कित्याक तुजेच सवे अनाथाक काकलूत मेळटा. तांच्या अविस्वासीपणाक वखद लायतलो. सगल्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो. कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो कडसरलो. दोवा वरी हांव इस्रायलाचेर पडटलो आनी कोनेली सारको तो वसतलो. लिबानाच्या रुखा परी तो पाडा घेतलो आनी ताचे फांटे पयस पयस पावतले. तो आर्जेटिना वरी सुंदर आनी लिबानाच्या देवदारा परी धोमधोमीत जातलो. म्हजे सावळेक ती बसूंक येतली. गंवाचें तांकां खूब पीक मेळटलें. दाकांचो मळो ती रोयतली आनी लिबानाच्या इतलो नानवस्तो सोरो तांकां मेळटलो. कुट्या देवा लागीं एफ्रामाक आनी कसलो संबंद उरला? ताचे मागणें आयकता तो हांव आनी ताचो सांबाळ करता तो हांवूच. हांव एका सदां जित्या सुरुरुका सारको. म्हाकाच लागून तूं सुफळ जातात. शाणो मनीस ही उतरां समजून घेवन जाणार मनीस तांचो अर्थ शिकूं. सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट. बरी मनशां तांचे चलतात, पूण पातकी मनशां आदळून पडटात. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव. म्हजें आयक. ओळखूंक येनासलो हो ताळो हांवें आयकलो. तुज्या खांदार जूं दवरलेलें तें हांवेंच काडलें. पाटी करचो वेतीचो वावर तुज्या हातांतलो काडून उडयलो. तुज्या दोळडीरपणांत उलो मारलोय आनी हांवें तुका निवारलोय. सबाब, हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव. म्हजें आयक. वादोळाच्या कुपांनी लिपून तुका हांवें जाप दिली. मेरिबाच्या उदका लागीं तुजी हांवें परिक्षा केली. पोरचे म्हजे शिडकावणे कान दी. इस्रायला, तुवें म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार. सबाब, हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव. म्हजें आयक. पोरको देव तुमचें मोदें आसचो न्हय. बायल्या खंयच्याच देवाक बोजू नाका. जाणें इजिप्टाच्या देसांतली तुका भायर काडली तो हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव. सबाब, हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव. म्हजें आयक. म्हजे पोरचेन म्हजें मात आयकलें जाल्यार. इस्रायलान हांवें दिल्ली वाट धरली जाल्यार. बऱ्यांतलो बरो गोव दिवन हांव तुमकां पोसतलो आसलो आनी खोडपांतल्या मोवान तुमकां दादूशी करतलो आसलो. सबाब, हांव सर्वेस्पोर तुमचो एकलोच देव. म्हजें आयक. जिवीत बदलात म्हणटा सर्वेस्पोर. सर्गीचें राज लागीं पावलां.
मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदम धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगळ्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच दोनी आनी तुज्या दोनया देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचे वन व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणान सांगलें. सगळे काळजान, सगळे मनान, सगळे आत्म्यान, सगळे बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगळ्या समर्पणा आनी बलिदाना परस अदीक व्हरतें. जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांत तावन पयस नाय आनी त्या फुडें कोणाकूच ताका विचार करूंक काळीज जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. नियाळाक आदार. फारिसवांचो प्रश्न जेजूक एक स्वताचो आसलो, पूण जेजूचो जबाब नव्यान भावाट ताच्या काळजांत कांटयता. जेजू सांगता, देवाचो आनी पेल्याचो मोग वेगळो रस्तो न्हय, पूण आठवेच जिविताची वाट. खरो धर्म रितींनी आनी त्यागान मेजूंक जायना, पूण मोग जो एका काळजान, मनान आनी आत्म्यान केला ताचेर दवरलेलो आसा. त्या पासत भावा भयणीनो, देवाचो मोग आमी आमच्या भाव भयण्यां मदें पळोवंक जाय आनी ताचो करतना देवाच्या मोगाक अणभवून दुसऱ्यांच्या मोगाक मान दिवंक शिकोवंक जाय. हो मोग वस्तू वो फायदो मेळटा म्हूण न्हय, पूण खरेंच उक्ते मनान, काळजान, आत्म्यान केलोलो मोग. जो मोग जेजून खुर्सार वंपून दिलो आनी मनशा कुळाक थारोवन दिलें तसलो मोग तो. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आमच्या वडिलांच्या मोगाक मान रेस्पेद दिवन जेजून दाखयलेल्या मोगाक विस्वाशी रावंक वावुरया.